प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची पयली चीट 39 to 56. आनी आयज आमी परब करता आमच्या सायबीण मायची आनी आमच्या देशाच्या इंडिपेंडन्स डेयाची. आनी भाव भयणीनो आयच्या दिसा शिवर्तमान आमकां कितें सांगता. सायबीण मांयक बरी खबर मेवता आंज बोडव्या गाब्रियलाची की ती जावन जातली म्हूण मांय देवाची जेजूची. आनी जेन्ना ती देवाचें उतर सोदमानता तेन्ना जेजू तिच्या कुशव्यान जल्मता. तिच्या कुशव्यान त्याच वेळार तें देवाचें उतर मास जाता. आनी भाव भयणीनो सायबीण मांयन देवाच्या उतराक वय म्हणला म्हणून देवान त्या वेळार सायबीण मांयक आपल्या पुताक तिच्या कुसव्यान जोन दिवपाक थाराव घेतलो. आनी आज भाय भयणीनो कितें घडटा आयच्या शिवर्तमानान. सायबीण मांय वेता आपल्या बापूल भयणीगेर एलिझाबेथाच्या घरा. कित्याक एलिझाबेथ हुय 16 म्हयन्यान आसा आनी तिच्या कुशव्यान जुआन बातीस जल्माचो आसा. आनी जेन्ना ती एलिझाबेथाक मेवता एलिझाबेथ एकदम खुशाल जाता. तिका एकदम बरी वाखाणणी करता. आनी जेन्ना मोरी हें सगळें आयकता तेन्ना मोरी कितें म्हणटा, सायबीण मांय कितें म्हणटा 46 वडीन. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाखाणटा, देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. भाव भयणीनो हें देवाचें उतर जें मास जालें सायबीण मांयच्या कुसव्यान तें उतर जावन आसा देवाचें उतर. आनी तें जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी जेन्ना सायबीण मांय हें उतर म्हणटा ती म्हणटा म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाखाणटा. कित्याक वाखाणटा? कित्याक ती जाणो आसली की तिजो पूत जावन आसो आहलो तिका सोडून दिवपाक, आमकां आख्ख्या संवसाराक सोडून दिवपाक. आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी हें फेस्त पुरगोट करता, आमी हें फेस्त मानता सायबीण मांयचें, ही परब करता. सायबीण मांय जेन्ना हें उतर देवाचें तिच्या कुसव्यान मास जाता ती कितें करता, ती बसना घरा हांव मांय जातली देवाची म्हणून. ती उठ्ठा आनी आपल्या बापूल भयणीक सेवा करपाक, तिजो आदार करपाक वेता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना हें उतर आमच्या जिवितान मास जाता आमकां खरेंच देवाचो मोग आमचे भितर भोगता. आमी फकत घरा बसून फकडें मागणें करना, आमी तें मागणें केल्या उपरांत आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता. भाव भयणीनो ह्या वेळार पॅन्डेमिकाच्या वेळार कोरोना व्हायरस चलता, आमी सगळीं भिरांतीन बसल्यात. खरेंच आमी देवाचें उतर जें आमी आयकता आमच्या भितर मास जालां. खरेंच आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता. फकत आमी आमचेंच पळयता, आमकांच कितें जाय तें, पूण आमी दुसऱ्याच्या आदाराक पावता, दुसऱ्याची चवकशी करता. जेन्ना आमकां कितें जायच तेन्ना आमी दुसऱ्या कडेन फोन करता, कितें मागता. तशेंच आमी देवाची आमचो संबंद देवाशी असोच जाला. जेन्ना आमकां कितें जाय देवाचें तेन्ना आमी मागणें करता, देवा म्हाका हें दी, देवा म्हाका तें दी, म्हाका पेकोणी दी, हें कर. पूण आमचो संबंद देवाशी घट जाला काय ना. सायबीण मांयन आपलो संबंद देवाशी इतलो घट केल्लो म्हणून देवान तिका विचून काडली आपल्या पुताची मांय म्हणून. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, जेजूच म्हणटा जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो जावन आसा म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय. आनी भाव भयणीनो आयज मोरये भाशेन जी जाली जेजूची मांय, आमी जो जेजू ह्या संवसारान येयलो तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाचें उतर नियाल करून तें दिसपट्टें जिवितान देवाचें उतर आमी कोत्ता, तेन्ना आमी सगळीं जीं देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, आमी जाता जेजूची भाव, जेजूचे भयण आनी जेजूची आवय पूण. आनी भाव भयणीनो आयज गरज आमकां कितें ह्या देवाच्या उतराचेर. सायबीण मांयन जेन्ना त्या देवाच्या उतराक वय म्हणलें
तेन्नाच तें उतर तुज्या कुसव्यान मास जालें. आयज जेन्ना आमी तें उतर, देवाचें उतर आमच्या भितर तें रिगून रावता, जेन्ना जेजू जावन आसा दाखयलें आनी आमी जावन आसा ते फांटे, तें देवाचें उतर नियाळ करून आमी तें देवाचें उतर कोट्टा, तें उतर आमचे भितर मास जाता आनी आमी जाता देवाची भुरगीं, देवाची जेजूची आवय, जेजूचे भाव आनी भयणी. आयज खेरीत भाशेन जेन्ना आमी सगल्यांक हॅपी फीस्ट कोत्ता, आमी कितले व्हॉट्सॅप मेसेज जाता आमचे इंडिपेंडन्स डे, हॅपी फीस्ट डे, हेंच कोत्ता आमी. बरी परब सगल्यांक आमकां खोशी आहा सगल्यांक मेसेज धाडपाक, तें बरें आहा. पूण आयज खेरीत भाशेन जेन्ना हें फेस्त आमी सायबीण कोत्ता, आमच्या देशाचें फेस्त कोत्ता, तेन्ना आमी सजमूंक जाय. आमी कितें करूंक जाय तें फकत बिश्टें हॅपी फीस्ट करूंक जायना. तें आमी तें देवाचें उतर पाळूंक जाय दिसपट्ट्या जिवितांत. तें देवाचें उतर आमचे भितर मास जावन आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावून आमी खरेंच जेजूची भुरगीं म्हणून, जेजूची आवय भाव भयणां म्हणून आमी तें जिवीत सारूंक जाय. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी तुमकां खरेंच ह्या देवाच्या उतरान दिसपट्ट्या जिवितांत वाडोन आनी तुमचो भावार्थ वाडोन तुमी देवा सारकीं, जेजू सारकीं जायत म्हणून हांव ही म्हजी खोशी तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. सगल्यांक तुमकां गॉड ब्लेस म्हणटा.